मंगळार फेब्रुवारीची 11 तारीख 2025 लोणतीची बागयोंत आंकवार मरिये मुखेल म्हूण तुज्या आवय आनी बापायक मान दी, नियाळाक आदार। संवसारांत आमी जायती तरेच्यो पदवी पळयता। जेन्ना एक शाळेंत गुरू कितें आपल्या भुरग्यांक सांगता तें तांणी पाळोवंकूच जाय, नातून ती नापास जावंक शकता। कोर्टांत जेन्ना एक जुईज वो आदवोगाद कितें सांगता तें आमी आयकनात जाल्यार घडये आमची न्हीद करून आमी भोरकुणेंत पडूंक शकता। जेन्ना एक दोतोर कितें सांगता तें आमी आयकनात जाल्यार घडये आमचो जीव सोंपोवंक शकता। ह्या संवसारांत दुसऱ्याक मान रेस्पेद दिवन चलतात तेन्ना आमचें जिवीत सुबाळपणान भरता। उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव आपल्या मोगान पुराय संवसारांत जीव प्राण रोसता आनी दर एक रोसलोली ताची रोसना ताचें उतर आयकतात। जरी पयलो मनीस आदाम देवाचें उतर वो आज्ञा आयकून चुकलो जाल्यार दर काळार आपल्या सेवकां वरवीं देव उलयता, कित्याक ते सुपूर्णायेन ताचें आयकतात आनी मनशाचें तारण करूंक वावुरता। आखरेक देव आपल्या पुता वरवीं आपले रोसणे लागीं उलयता आनी तांकां मोगाची आज्ञा दिता। हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात। शुभ वर्तमानांत जेजू हुस्को आसलो शिसाचो, कित्याक फारिझो आनी धर्मशास्त्री मनशाचें जिवीत न्हय कायदे तांकां चड मोलाचे आसले। तांकां भायलो हुस्को आसलो जाल्यार जेजू तांच्या आत्म्याचो हुस्को आसलो। असो थाराव दिसपटी देवाचें उतर वाचून नियाळून तें आयकून जिवितांत पाडूंक वावुरतलो।